नमस्कार. आमी हांगा सुकतळी सांगोड म्हणटा थंय आसा. जे जाग्यार बुधवाराच्यान हांगा सुकतळीचो ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो. जो सुकतळी टू कोटंबी व्हरपाचो. पूण अशी गजाल आयकूं येता की जो ई लिलाव आसा सरकाराचो तो जाला एक कडेन आनी जो माल ओडटा एक कडलो. म्हणजे जे जाला एक देसाय म्हणटा तांची भाट आसा त्या भाटान तिमलो कंपनीचो जो माल घातलेलो व्हरोन स्टॉक केल्लो तो माल 1,00,000 आनी 1,10,000 टोटल 2,10,000 माल आसा. तो मालाचें ऑक्शन जालां. पूण तेंच्यांनी घरगुती कामां तेंची जमनी हें घातल्या तेंच्यांनी हांगा तेका स्टे हाडलेली आसा आनी तो मालाचें आमचें कितें आहा तें क्लियर करा आनी तुमी तो माल ओडा अशें म्हणून तेंच्यांनी लॅटर दिल्लें आहा. पूण भलतेंच बुधवाराच्यान ट्रान्सपोर्ट चालू जालो. तेंचो न्हू थंय जावना पूण तिमलो मायन्स आहा थंयचो भायल्या भायर जो माल आसा तो थंयच्यान वेट करून व्हरता. आतां तो कसो व्हरता कितें आहा तें कांयच खबर ना. तेजो सर्वे नंबर सेपरेट आनी जो ऑक्शन जाला तेजो हांगा सर्वे नंबर सेपरेट आसा. पूण तो माल जो व्हरता तो मोठ्या प्रमाणान सद्याक बुधवाराक एक 5 गाडी गेल्ल्यो, दुसरे दिसाक बिरेस्ताराक कितें मोठ्या प्रमाणान गाडी गेल्या आनी शुक्राराक जेन्ना भरपूर गाडी भरोन गेल्ल्यो तेन्ना तो हांगा उसगांव तिस्कार जावं पेटके धारबांदोड्या हांगा एक्सिडेंट जालो. तेन्ना थंयचो एकटो जो ट्युरिस्ट आसा तो दुधसागर पळोवपाक येता ताका मरण आयिल्लें. हें इल्लिगल ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लें म्हणून ताका मरण आयलें अशें म्हणपाचें आसा. पूण जे जाग्यार आयज आमी गेल्ले जे सुकतळी ते मायनेर गेले सांगोड मायन जी तिमलेले आसा ते मायनेर गेल्ले. ते मायनेर वचोन जेन्ना आमी पळयलें जाल्यार गेटीक ताका लॉक केलां आनी जे मशीन आसा ते रानान लिपोवन दवरिल्लें आसा. जे वोल्वो मशीन आसा ते रानान लिपोवन दवरलां. आनी हेजे पयलीं आयकूं येता की शुक्रार दिसा सांजे जेन्ना पेपरार न्यूज जाली एक्सिडेंट जालो तेन्ना संबंदीत जे वन खातें आसा ते डिपार्टमेंट थंय पावले आनी तेणी हांगा तांकां क्लियरन्स सर्टिफिकेट हांगसरली ना फॉरेस्टाची म्हणून तांकां तेणी बंद करपाक लायलें अशें म्हण आयकूं येता. पूण जेन्ना बंद केली जाल्यार तें मशीन फॉरेस्टांनी ते एटॅच करपाची गरज आसलेली. तें मशीन जप्त करपाची गरज आसली. जे मशीन थंय चल्ल्या ती जप्त करपाची गरज आसली. क्लियरन्स नासतना 3 दीस तेंच्यांनी मशीन घातलें कशें हो मुद्दो धरून फॉरेस्टान तें जप्त करपाची गरज आसली पूण तें केली ना. एक मशीन रानांक लिपोवन दवरिल्लें आसा आनी एक जें मशीन आसा तो विलोडर आसले चलतालो तो भायर काडलेलो आसा आनी दुसरें JCB मशीन तेंच्यांनीच भायर काडलेलें आसा. पूण हें एक रानां लिपोवन दवरपाक कारण कितें तें समजना. पूण गेटीक जेन्ना आमी पळयलें जाल्यार गेटीक दोनूय लॉकां केल्ली आसली आनी गेट घातलेली आसलेली. पूण माल व्हेला तो तिमलो मायनी वयल्यान डायरेक्टली मायनिंगाचो माल भरून येल्लो आसा आनी जे ऑक्शन केल्लो माल तो थंयच आसा. पूण हो इल्लिगल माल जो व्हरता तो कोणाच्या आशिर्वादान व्हरता हें तरी कांयच खबर ना. राजकीय आशिर्वाद आसले शिवाय हो माल थंयचो आलोवंक शकना. पूण हेजी आयज सबंद गांवभर चर्चा जाली जेन्ना ट्रान्सपोर्ट चालू जालो म्हणून लोक खूश आसलेले. पूण ट्रान्सपोर्ट चालू जालो हो इल्लिगल चालू जालो आनी जी मशिनां फॉरेस्टान बंद केली थंय मायनेर वचोन फॉरेस्टान बंद केल्ली आसा म्हणून हो ट्रान्सपोर्ट बंद आसा अशी लोकां मदीं चर्चा चालू आसा. लोकां मदीं हेंवूय चर्चा चालू आसा की माल एक कडलो आनी व्हरता दुसरोच कडलो. तेन्ना दखल घेवपाची मायनिंग डिपार्टमेंटान हेची दखल घेवपाची गरज आसा. जावं गोंयचो मुख्यमंत्री आसा तेणी हेची दखल घेवपाची गरज आसा की हो जे चलता तो कारभार कसो आनी कितें आसा. आनी फॉरेस्टान जे मशिनां जी ती एटॅच करपाची गरज आसलेली ती केली ना. ती कित्याक लागून केली ना ती कांयच म्हायती मेळना. पूण विचारल्यार जाल्यार सांगता आमी तेंचे कडेन क्लियरन्स मागला. पूण क्लियरन्स नासतना तोच मायनीचेर जर ऑक्शन जालां जाल्यार सगळे डॉक्युमेंट्स क्लियर आसतना जाल्यार ऑक्शन जावपाची शक्यताय ना. पूण हें जालां एक कडेन आनी माल भरता भलते कडेन अशेंच जाता काय कितें. तेन्ना हेची जाता तशी चवकशी सरकारान करची आनी हेजेर कितें आहा तें सोक्षमोक्ष लावचो. गोमंतक TV खातीर सुकतळच्यान एकनाथ खेडेकर.